आमी ते 108 ऑलरेडी प्रपोजल घातला गव्हर्मेंटाक की ॲप जावंक जाय, इनोवेटीव ॲप. खंयच 108 इंडियान आमी ॲप्लिकेशन ऑन फोन ना फॉर 108. तो आमी हो प्रपोज केला आनी तेजेर काम चालू आहा. ते बेगिना बेगीन इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. केन्ना पर्यंत पावून जातलो ॲप? एक म्हयनो तरी जाय न्ही. ॲप आमी बी सजेशन्स केल्या. दॅट इज बींग डन बाय 108 ओनली. सो दॅट GPS बरोबर GPS एनेबल्ड हे सिंक्रनायज विथ गुगल मॅप बी सगळे ॲम्ब्युलन्स खंय कितें आसता तें आसतलें. प्लस तुमकां फोनार तुमकां कळटलें कितें तुमी ॲम्ब्युलन्स हावयल्यार तुमकां एक्झॅक्टली कळटलें कितें चल्लां तें. आनी खुबशे सोल्युशन तेजेर आसतले. खुबशे खंयचे हॉस्पिटल नियरस्ट अशें सगळें ॲप्लिकेशन घालून आमी करता सिस्टमॅटीक. आनी तेज्या भायर आमी प्रपोजल एक घातला की मोटरसायकल ॲम्ब्युलन्स विथ ट्रेन्ड EMTs म्हणजे बेगिना बेगीन पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट रिस्पॉन्स टायम एंड वो ट्युरिजम बेल्ट. तेजी पयलींच्यान डिमांड आसली वो ट्युरिजम बेल्ट एंड वेगळ्या तरेन विचार सरकारान करूंक जाय. आनी तेजे जे डिमांड आहा ते एक एक करून आमच्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान जे आमी करूं शकता आनी जे हांव म्हाज्या पावरान आहा ते सगळें हांव करून दिवपाक हांव प्रयत्नशील आसतलो. जे कडेन दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम इम्प्रूव करपाक जाय ती करतलो अशें विश्वजितान सांगलें. Chief Minister is already on record that whatever needs to be modified, he is going to sit and modify, look at it. There will be a detailed presentation where we can improve. It is not modify, how to improve the health insurance scheme. So maximum areas are covered to give relief to the patient. Yes, we are doing it. फाटी कितें जालां तें उलोवन कांय फायदो ना. आपले मुखार कितें आसा तें जाग्यार घालपाचें काम चल्लां म्हूण विश्वजीत उलयलो. पळय फाटीं कितें जालां तें हांव उलयना. फुडें कितें करूंक जाय तें आमी सिस्टमॅटिकली सिंक्रनायज करून काम करूंक जाय. तें करता न्ही हांव बसला घेवन. कितें पेंडींग प्रपोजल आहा, कित्या खातीर पेंडींग आहा, हेल्थ डिपार्टमेंट खुबश्यो गोश्टी पेंडींग आहा गेले 3-4 वर्सां. ते सगळें आमी चीफ मिनिस्टर कडेन चर्चा आहा. ते CMान फुडल्या विकान मिटींग दवरल्या प्रेजेंटेशन दिवपाक हेल्थ डिपार्टमेंटान प्रायोरिटायज करपाक एरिया. बाबा तुका 10 गोश्टी खंयचे इम्पॉर्टंट आहा ते 10 गोश्टीचेर मागीर तो लक्ष घालतलो आनी ते बेगिना बेगीन प्रपोजल अप्रूव जातल्यो. आनी हांवें सर 40 गोश्टी व्हेले तेजे कडेन. ते 40 गोश्टी काय जावपाचे ना. आमी कितें थरयलां की हेल्थ डिपार्टमेंटाचे 5 गोश्टी, गोवा मेडिकल कॉलेजाचे 5 गोश्टी, नाल्यार 4-4 गोश्टी दोनी कडेन. कार्डियोलॉजी विंग आमकां स्ट्रेंथन करूंक जाय. हे सगळे इम्पॉर्टंट ब्लड फेसिलिटीज, टेस्टिंग फेसिलिटीज सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजान आमचे कडेन टेक्निशियनची कमी आहा. हे सगळे गोश्टी प्रायोरिटायज करून 3-3 गोश्टी हेल्थाचे IPHP आसा थंय 30 crores रुपीज आमकां सँक्शन जाला फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर सेंटर ऑफ एक्सलन्स. हे 3 गोश्टी घेतात. प्लस आमचे कडेन 150 कोटी गेल्या 1.5 वर्सां आमकां सँक्शन जाल्ले आसा फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक. थंय एनक्रोचमेंट आहा जमनीर त्या गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या जमनीर म्हणून आमकां पयशे रिलीज जायना. आनी म्हणून हे सगळे गोश्टी मार्गार लावंक जाय. ते खंय ना खंय कोणी तरी पुश करूंक जाय. ते करता हांव पुश करता आनी चीफ मिनिस्टराचो सहकार्य हांव करता. विश्वजितान कानोळे PHCचे इन्स्पेक्शन केले. ह्या वेळार उपसभापती मायकल लोबोय आशिल्लो. आतां कलंगुटान म्हाका दिसता इतल्यो केसीस जाता where foreign tourists are concerned and Indian tourists are concerned plus locals. 108 सर्विसीस आमकां नाच म्हणजे एकूच आहा आनी ती एवरी 20 minutes तिका कॉल येता. ड्रावनींग केस आसूं ऑर एक्सिडेंट केस आसूं, कोणाक हार्ट अटॅक आसूं आनी कसले केसी आसूं. वी रिक्वायर एटलीस्ट 3-4. Minister has promised us 2 now by end of May. I am very happy about it. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे.